कांसावली आसा आनी कांसावली अंडरपायपास रोड हांगासर ऑलरेडी काम स्टार्ट जालें आसा. आनी तुमकां खबर आसतली लास्ट टायम तुमी आहले केन्ना 29 डिसेंबर मागच्या 2 वर्सां जालीं आमी हांगासर फावंडेशन इन्स्टॉल घातलो आनी आमी CM बी तेन्ना आहलो. आनी ते टायमार आमचो हे 2 वर्सां भितर जायते प्रॉब्लमो जालो. कोण आमचे रिक्वेस्ट केले जाल्यार आमकां थोडे दिन आहले. मागीर तेंच्यांनी आतां सगळें प्रोसिजर कितें करून तेंच्यांनी आतां तें काम हातीन घेतलां. आनी म्हाका दिसता आयज ऑलरेडी ताणें सकाळीं 7 काम स्टार्ट केलें. ऑलमोस्ट तेंचें आतां काम काबार जावपाचें येयलां. म्हजें म्हणणें एकूच कितें आतां हे लोकांचो एक डिमांड आहलो पळय हांगासर आमचे सगळे गांवचे आतां तांचे सरपंच आसा पंच बी सगळीं हांगासर आहलीं. आनी हो लोकल आमचे वाड्याचे लोक हांगा बायपास जालो. तुमकां खबर आसा तुमी तुमकां मिडियाकूय खबर आसा लास्ट टायम कितलेय फावटी हांगासर कितले इन्सिडेंट जाले कितले जाण मेले तुमी तेन्ना दाखयताले. रेल्वे पंचान वयता ते ओड घालून वयता ते दाखयताले. हें तुमकां दिसती पडटालें. हाकाच लागून आमी इतले इन्सिडेंट तेन्ना जाले म्हणून ह्यो लोकांचो एक डिमांड आहलो. आनी हें बाबा आमचो अंडर बायपास रोड हो तांकां जाय ताका लागून आमी हो करून घेतला. म्हाका दुसरें हांवें कांय सांगपाचें ना कितें हें बरे भाशेन काम करून आमच्या लोकांक आमकां दिवपाचें कित्याक ताचो डिमांड आहलो. कितलीं वर्सां जालीं हो ते बाडे कितले येवन गेले. हांव म्हाका तेजेर आमी उलोवपाक नाका पूण आयज हें काम जाता. आमचे सगळे गांवचे लोकांक घेवन आमी हुबली गेल्ले. हुबली आमचो डिकोस्टा आमचो साहेब देखून आहलो आमचे बरा. आमी रिक्वेस्ट केले तेन्ना GMाक मेळ्ळे आमचे ते ऑफिसरांक मेळ्ळे आनी वो आमी पास करून हाडलो. आयज तेजें काम जाता. आमकां कांय ना आमकां कितें आमकां लोकांचो डिमांड येयला म्हणून आमी लोकांचो डिमांड प्रॉब्लम मारून सॉल्व करपाक सोदता इतलें आनी कितें.